बांद पळय आसा, कारण चोडणच्या चारूय बाजूनी खाजन शेती आसा आनी त्या खाजन शेतीक प्रोटेक्ट करपाक बांद आसात बांदलेले. ते बांद सारके मेंटेनन्स न जाल्ल्यान ताची उंची कमी जाल्ल्यान उदक वयल्यान आयलें, त्या वेळार तांकां खावटी पडली, म्हणजे ब्रिचीस भगदाडां पडली आनी ताका लागून चड उदक भितर आयलें. बांद जे पळय फुटल्या पळय ते आतां पावस निरंतर चालू आसलेल्यान थोडीशी दर्याक सुकते आयल्या शिवाय ते बांदपाक मेळना. त्यामुळे डेंजर पळय जे आसा आनी एक फुडल्या 10-एक दिसां भितर जर ते बांदले ना, फुडली जेन्ना भरती येतली, म्हणजे भांग पाणी म्हणटात ते जर आयले जाल्यार परत एकदां हें बुडपाची शक्यता आसा. अचानकपणे मुड्डी गांव म्हणटा थंयसर आमचो एक दुसरो वाडो आसा, त्या मुड्डी वाड्याचेर बांद फुटल्या कारणान तशेंच त्या दिसांनी भरपूर पावसूय पडलो आनी त्या बांदाक जवळ जवळ 3 खावटी पडली. सरकारान हाजेर मातशें लक्ष घालचें. जे दिवाडे गांवचे जे आमचे बांद जे आसा ते खरें म्हणजे सगळ्यान पयलीं बांद आमचे घट्ट जावचे. साळांतली शेतां भाटां काबार. सरकारी अधिकाऱ्यांनी गांवांत भायले भायर भोंवचे परस फिल्डार येवन स्वताच्या दोळ्यांनी खंय लुकसाणी पळोवची. त्यांचे कोण ऑफिसर आहा कन्सर्न त्यांच्यानी येवन बघपाचें. एग्रीकल्चर आहा, तलाठी, मामलेदार, गांवांत फिरान काय फायदो. उदक देवल्या उपरांत फाटले 2-3 दीस कोण पावूंक ना फिल्डार. हांगा कोणच पावंक ना फिल्डार. 2 दीस सुटी न्ही. ते म्हणाले मंगळा दिशी आपूण येता अशें आयकता. कोण येता. आमकां काय फक्त तलाट्यान आमची नांवां घेतली, अंदाजे तुमचं कितले लॉस जातले ते आमच्या कडसून विचारून घेतले. ते आमी सांगले जवळ म्हाका सध्या हाका लावकत 5 लाख खर्च येयला. कळ्ळें. म्हाजे जवळ 75% शाप म्हणजे टोटल म्हणजे 1000-1200 टोटल गेलेत. आणि जे 200-400 आता आहा न्ही ते आता निभार पडले जाल्यार ते पिवळे जावन म्हणजे जाग्यार मरतले. ते एग्रीकल्चर लोकांक खबर आसता ऑफिसरांक बी. व्यवसाय बेकरेचो आमचो. आता तुमचे सगळे सामान पळय तुम्ही सामान बी भितरच आसलेलें. अचानक पाणी भरलें. आता सामान सगळे तुमचे नुकसान झालेले आसा. लुकसाण जाल्लेलें आसा. तो आमदार आमचो पाटणेकार सुद्दां येवंक ना. पाणी भरले तेणी चवकशी सुद्दां आमची करूंक ना. साळांतले संतोष रावताचे हे 100 वर्सां पोरणे घर आज पडटा फाल्यां पडटा अशें उरलां. भंयान ताणें शिफ्टिंग सुरू केलां. सरकारान आलाशिराक आदार करचो म्हूण तांची मागणी. आमची तर आमची बाकीची मुलं आहेत त्यांना सध्या आम्ही म्हणजे एक हे सेफ जागेवर नेऊन ठेवलं आहे. पण तरीसुद्धा का आम्ही एवढे दिवस राहू शकत नाही. त्यासाठी गव्हर्नमेंटनी जरा येऊन इकडे काळजी द्यावी, लक्ष द्यावा. सोना 70तले संभाजी मोरेचे म्हादेय कुशीक आशिल्ले कुळागर पुराय काबार. भाटान जे कितें लायिल्ले आमी केळी, माडी, माड, काजी ह्यो सगळेच व्हांवोन गेल्ले आसा. सगळे आडवे पडलेले आसा. उदक येवन आमची जी भाटाची नुकसाण जाल्या त्या भाटाच्या नुकसानीक आतां आमी फक्त आमची इतलीच मागणी आसा की सरकारान आमकां कितें तरी मदत करची जेणे करून आमकां ही परत भाटां उबी करपाक आधार गावतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.